संदेश सोम्या तुझो घेऊन तुझे दूत जाऊन वयता काळोख भोवतीचो निवारून उजवाड तुझो फांकयता. Argan tuka sumyan Jesu, hogla tuka sumyan Jesu. मोगाच्या भाव भयणीनो भरोसेच्या सुवार्तेक तुमकां स्वागत. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सुस्वागत. आमी उगडापणाच्या ग्रंथान पॉइंट करते आसा. आज आमी नियाळसो आवास्वर उगडापणाचो ग्रंथ 13वो आवास्वर. हो 13वो आवास्वर दोन मनजाती विशयांत आमकां सांगता आनी तो दोन भाग आमी करियेत. 13 1 तावन 10 11 तावन 18. तर आमी हो आवास्वर नियाळच्या पयलें बुरवोसो जोडच्या पयलें आमी बुरवोसो दवरनो देवा लागीं भावार्थान मागुया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगळापानी वाकाणी दिता. आज आमी नियाळची ही बुरवोसाची सुवार्ता आमकां आशिर्वाद पेकोवन हाडून दी आनी आमचो बुरवोसो तुजे थंय तुज्या पुता जेजू थंय दृढ करून दी. पवित्र तुज्या देण्यान तूं म्हाका आनी म्हज्या परजग तूं बरो ही जाणवाय आमकां आमच्या भावार्थान घट करून दी, पेकोवन हाडून दी आनी बुरवोसो आमचो बळवोन करून दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमच्या लागीं बायबल आसल्यार 13वो आवास्वर तुमी काडचो. ओळ 1 तावन आमी वाचया. तेदुआ एक मनजात दर्यान तावन वयर सरता ती हांवें देखली. तिका 10 शिंगां आनी 7 तकल्यो आसल्यो. त्या शिंगांचेर 10 मुकुट आसले आनी त्या तकल्यांचेर देवनिंदेची नांवां आसलीं. हांवें पळयली ती मनजात एक बोलप्या बरी आसली. तिचे पाय आस्वेलाच्या पांया सारके आनी तिचें तोंड सिंहाच्या तोंडा सारकें. त्या महासर्पान आपली स्वंत सामर्थी आनी आपलें शिंहासण आनी वर्तो अधिकार ते मनजातीक दिलो. तिचे एक तकलेर ओड एक गाय आसलो. तो गाय मारेकार तरी तो गूण जाल्लो. तिका पळयलो सगळो संवसार विजमीज जावन तिचे फाटल्यान गेलो. महासर्पान आपलो अधिकार ते मनजातीक दिल्ल्या खातीर सक्कड मनशांनी ताका आराधन केलें. तशेंच तांणी मनजातीकय नमस्कार केलो आनी म्हळें, हे मनजाती सारको दुसरो कोण आसा? तिचे विरोध झुजूंक कोणाक सामर्थी आसा? त्या मनजातीक गर्वांची आनी देवनिंदेची उतरां उलोवचें तोंड दिल्लें. पूण तिका अधिकार चलोवंक दिल्लो काळ 40 म्हयने मात्र. तशें आसता देवाक ताच्या मंदिराक आनी सर्गीच्या निवासियांक अपमान करून ती मनजात निंदा करूंक लागली. देवाच्या लोकांचेरच झूज मांडूंक आनी तांकां चलोवंक हे क्रूर मनजातीक परवणगी आसली. त्या शिवाय हर एक संततीचेर, परजेचेर आनी देसां भासांचेर अधिकार चलोवंकय तिका सोडलेलें. पृथ्वीचे सर निवासी तिका आराधन करतले. पण जिवेशी मारलेल्या शेळये लागीं आसलेले जिवंतांचे पाट्टेर संवसाराचे सुरवेर तावन जांची नांवां बरोवन आसा ते तिका आराधन करचे नात. आयकूंक कान आसा तो आयकूं. जाका गुलामपणाक वचूंक बोगयलां तो गुलामपणाक वेतलो. जाका तालवारीन मोरूंक निर्मिलां ताका तालवारीन मोरूंक आसतलें. अशें देवाच्या लोकान कश्टांत, सोंसणीकाय आनी भावार्थांत तिरासाण दाखोवंक हांगा आसा उलो. उपरांत आनी एक मनजात भुमी तावन वयर सरता ती हांवें पळयली. तिका बोकऱ्या बरी 2 शिंगां आसलीं आनी ती महासर्पा बरी उलयतली. तिणें पयले मनजातीचोच संपूर्ण अधिकार घेतलो आनी तो तिचे पक्षेन वापरलो. भुमी आनी भुमी वयल्या निवास्यां करना कठीण गायी थांबुल्लो ते पयले मनजातीक आराधन करूंक लायलें. हे दुसरे मनजातीन व्हड व्हड कुणाकर दाखयल्यो. सगळ्या मनशां उजीर मळबार तावन उजो लेगून भुमीचेर पडसो केलो. पयले मनजातीच्या अधिकारान तिका करूंक सोडलेल्या कुणा वरवीं भुमीच्या निवासियांक तिणें आड वाटेक व्हेलें. तालवारीच्या मारान गायिल्ली तरी जिवंत उरिल्ली ते मनजातीची एक मुर्ती करूंक भुमीच्या निवासियांक तिणें नाडलें. ते मुर्तीक जीव दिवंक सयत हे दुसरे मनजातीक आतां परवणगी लाभली. हाचे वरवीं ते मुर्तीक उलोवची सकत मेळ्ळी
आनी आपणाक आराधन करी नासलेल्यांक जिवेशी मारूंक पदवी मेळ्ळी. सर मनशांनी म्हणजे ल्हाना व्हडांनी, ग्रेस्तांनी आनी दुर्बळ्यांनी, धन्यांनी आनी गुलामांनी आपल्या उजव्या हातार वा कपालार एक गुर्तू वा मोरगेशें तिणें बोळ केलें. ते मनजातीचें नांव वा त्या नांवाचो अंको घेतल्या करीत कोणाकी खंयचोच वेपार वळिवाट करूंक तिणें बिलकुल सोडलें ना. हांगा प्रत्येक जाणवाची गरज आसा. इतली बुदवंतकाय आसलेलो ते मनजातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता. कित्याक तो अंको एक मनशाक लक्ती जाल्लो आनी त्या मनशाचो अंको 86, 60 आनी 6. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी आयची वाचप हे 13वा स्वर नियाळ्या. हांवें तुमकां सांगलें हांगा 2 भाग. पयल्या भागांत 13वा स्वर 1 तावन 10 आमी नियाळ्या. ताजे उपरांत दुसरो भाग 11 तावन 18 आमी नियाळ्या. हांगा 7वी तुतुरी हाजो दुसरो भाग हो म्हणजे द 7th trumpet इज डिटेल पार्ट 2. भुवी वयर महासर्पाचें झुजू, द वॉर ऑफ द ड्रॅगन अपॉन द अर्थ फ्रॉम 13:1 to 18. हांगा विविध विशय हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता ह्या आवास्वराचे. पयलें ताचो आरंभ, ह्या मनजतीचो आरंभ, इट्स ओरिजीन. खंय ओरिजीन? दर्यो, द सी, त्या दर्यांत हांव न्हू. आनी ताका असो एक वर्तो राजकीय अधिकार, द पॉलिटिकल पावर, पदवी अधिकार. हांगा पयलें आमी पळयता तकली, हेड्स, ताची तकली म्हणजे ताका दिलेली आसलेली ती जाणवाय. दुसरें हॉर्न्स म्हळ्यार शिंगां. शिंगां कितें दाखयता? कॉन्फेडरेटेड पावर म्हणजे ताचो अधिकार. तिसरें क्राउन्स, मुकुट तुमी पळयतात, अधिकार चलोवंक आपली पदवी. चवथें ब्लास्फेमियस नेम्स क्लेम्स डिवायन ऑथॉरिटी म्हळ्यार देवनिंदेची नांवां, दैवीक अधिकार आसा म्हणून तो क्लेम करते आसा, म्हाका आसा म्हणून. आनी 5वें संवसाराची राजवटकी सांगाता मेळचे विशांत, कंबायन्ड वर्ल्ड एम्पायर्स म्हळ्यार सकट ती राजवटकी संवसाराची सांगाता मेळचे विशांत. आनी हांगा आमी तिसरें जावन पळयता. पयलें हांवें तुमकां सांगलें आरंभ, दुसरें ताजें राजकीय पावर आनी तिसरें अधिकाराक सडली एक नाटकीय रीत म्हणजे इज ड्रामॅटीक रायज टू पावर. अधिकाराक सडली एक नाटकीय रीत. कशें? हांगा 2 विशय आसात ह्या तिसऱ्या अंशांत. पयलें, महासर्प आपलो अधिकार मनजातीक दिता. महासर्प आपलो अधिकार मनजातीक दिता. थंय एक तांचे मदें कितें म्हणटात एक संबंध, एकवोट, ताच्या विशयांत आमी हांगा पळयता. अधिकाराक सडली नाटकीय रीत कितें म्हळ्यार थंय पातयणी ना, थंय फोटी आनी हें सकट आसा. महासर्प आपलो अधिकार मनजातीक दिता. आनी मारेकार गायी गूण जाल्ल्या विशयान सांगता. ताचे तकलेर एक गाय आसता, तो मारेकार गाय गूण जाता. म्हणजे देर इज ए अलायन्स विथ द ड्रॅगन अँड सॅटन. सैतानामध्ये आनी त्या महासर्पामध्ये एक एकवट जाता. आनी देर इज ए हिलिंग फ्रॉम द मॉर्टल वूंड. तो गायीचो गूण जाता. चवथो अंश आमी पळोवचें जाल्यार संवसाराची राजवटकी चलोवंक अधिकार दिल्लो इज मीन्स ऑफ सेक्युरिंग वर्ल्ड गव्हर्नमेंट. राजवटकी संवसाराचो अधिकार चलोवंक म्हणजे जावं पुरो. तो अधिकार कसो चलयता ते आमी पळोवयात. सरकारा मरिफात तो चलयता, त्या व्यक्ती मरिफात तो चलयता. हांगा आमी सुमार एक 9 विशय, 9 अंश ह्या विशयांत आमी हांगा नियाळयेत. पयलें जावन आसा संवसारी आनी देवबिरांतल्या लोकां मरिफात ही मनजात कशी आपली राजवटकी चलयता, कोणा मरिफात चलयता. पळया, एफेस घरा बरयल्या पत्रांत पाऊल सांगता तुमचे झुजू अंधकारा विरोध, अधिकारा विरोध, अधिपत्या विरोध,
संवसाराच्या अंतराळाच्या अधिपत्या विरोध म्हणजे येस. आणि ते कशें काम करतात हांवें तुमकां सांगलें, संवसाराची राजवट चलोवंक अधिकार दिल्लो म्हणजे सेक्युरिंग द वर्ल्ड गव्हर्नमेंट. त्या खातीर तुम्ही पळय ते गव्हर्नमेंटाक अटॅक करतात, थंय नाका जाल्लीं कर्तुवां नियमांक घालतात. पयलें संवसारी आनी देवबिरानांतल्या लोकां मरिफात काम करता ओ महासरप वा सैतान. थ्रू द वर्ल्डली अँड अनगॉडली पीपल ही वर्क्स. दुसरें वैयक्तीक सक्तेद्वारे आणि वकालतेद्वारे, वैयक्तिक सत्तेद्वारे आणि वकालतेद्वारे तो काम करता. म्हणजे थ्रू द वर्ल्डली अँड अनगॉडली पीपल. वर्ल्डली अँड अनगॉडली म्हळ्यार तो कितें करता ना, थ्रू पर्सनल एबिलिटी अँड अपील. पर्सनल एबिलिटी म्हणजे वैयक्तिक सत्तेद्वारे ताका सकत दिल्ली आनी वकालताद्वारे आमी पळयता हें सतत म्हूण दिसता आमकां, तशें तो फटयता. तिसरें थ्रू मिलिटरी स्ट्रेंथ झूज मांडूंक. पळय थ्रू मिलिटरी स्ट्रेंथ आज तुम्ही पळय एका राष्ट्रामध्ये अनेक राष्ट्रामध्ये झुजू आणि ते इन्स्टिगेशन आणि हे सगळं तुम्ही पळयतात झूज मांडूंक. आणि ते जावन थ्रू स्पीच, ओरेटरी, ब्लॅस्फेमी म्हणजे आपणाच्या उलोवण्याद्वारे लोकांक मांकोड करता. तो कितें करता, अपमान करता, निंदेची उतरां सांगता, ताच्या वाक्चातुर्य तो दाखयता आनी निंद करूंक ताका अवकाश. असं पळया संवसारांत हांवें तुमकां सांगलें थ्रू गव्हर्नमेंट आनी असले अधिकारी कितें करतात, फोटी उलयतात, फोटी सांगतात, फोटयांचो स्पिरीट लोकां थंय घालून पळयतात, पूण तो सबार ते पुराना. त्या खातीर आमी उगडापणान कितें सांगता तें आजुनूय घडटा. उगडापण तवळ्ळो मात्र न्ही, तवळी ते आसले कित्याक ते व्हडले निरो तसले अधिकारी चक्रवर्ती तांचे भितर सैतान घुसोवन तो काम करतलो. आनी पांचवें जावन थ्रू स्पिरिच्युअल अँड सुपरनॅचरल पॉवर फॉर 3.5 years म्हणजे सैतानाचे सत्तेचे आत्मीक आनी अस्वाभाविक सकत कितले म्हयने, 40 आनी 2 महिने म्हळ्यार एक 3.5 वर्सां तो ताचो कितें ताका दिल्लें ते सकत एक्सरसाइज करतलो. सोवें जावन थ्रू वर्ल्ड एथेइझम अँड ह्युमॅनिझम म्हणजे नास्तिक आनी मनुष्य सैमा प्रकार. म्हणजे साबार जाण तो कसो काम करता की म्हळ्यार एथेइझम, नास्तिक, देव ना, देवाक पातये नाका, हो संवसाराचो हांगा भोगू, संतोष भोगू, कामोपणान एक आनी तें कशें भोगतो. आनी ह्युमॅनिझम म्हणजे ह्या संवसारांत आसचें मात्र आमचें जिवीत, हाजे उपरांत जिवीत ना. आनी 7वें जावन थ्रू रिलिजियस पर्सिक्युशन पळय कसो तो आडळते चलयता, धार्मीक हिंसाचार. पळय तुम्ही पळयतात सिरिया, लिबिया, इराक, नायजेरिया आनी आमच्याच गांवांत आनी तवळी घडटालें दिल्या उगडापणांत आनी आजुनूय तें उगडापण आमकां जावचें आमी हांगा पळयता. कितें तें सांगिल्लें ताका उगडापण मेळिल्लें जावचें आमी पळयता. आनी 8वें जावन आमी पळयता थ्रू कॉन्करिंग मेनी नेशन्स दुसरी राष्ट्रां आक्रमण करच्या द्वारे. पळय एक आशा ह्या अधिकाऱ्यांतय ह्या मुखेल्यांतय दुसरी राष्ट्रांचेर आक्रमण. आज पळय एटम बॉम्ब दवरून काणी गेल्यात, मिसलां, वार प्लेनां, अशें सकट गांव एकामेकाची शांती म्हणटात मांसां खावंक आनी हो सैतान इन्स्टिगेट करता. आनी 9वें जावन आमी पळयता थ्रू इम्पिरियल वर्शीप म्हणजे सैतानाचो आराधन. आज तुम्ही पळयतात सैतानाक देवळां, सैतानाक आराधन, सैतानाचीं कामां सगळ्या संवसारांत तो करूंक लोकांक बुलयता, देवातावन पयस व्हरता, सतातावन पयस व्हरता, त्या साल्वासावाच्या येवजणेंतावन पयस व्हरता. त्या खातीर देव हें उगडापण दिवन लोकांक सत्राय दिता, आमकांय सत्राय दिता. आनी 10वें जावन थ्रू इम्पिरियल वर्शीप हांवें तुमकां सांगलो तसो संपूर्ण आराधन. म्हाका भाव भयणीन हांवें तुमकां सांगलें अधिकाराक चडली नाटकीय रीत ताची. महासरप आपलो अधिकार मनजातीक दिता, ताचे तकले वयर आसलो मारेकार गाय गूण जाता आनी संवसाराची राजवटकी चलोवंक तो कितें करता,
संवसाराच्या गव्हर्नमेंटाक भितर घुसोवंक सकता आनी थंय कितें जाता संवसारी आनी देवबिरानांतल्या लोकां मार्फत तो काम करता वैयक्तीक सक्तेद्वारे आनी वकालतेद्वारे तो काम करता झूज मांडूंक तो प्रेरण दिता आनी तितलेंच मात न्हय अकमानाची निंदेची उतरां आनी आपणाच्या वाकचातुर्याद्वारे उलोवण्याद्वारे लोकांक मांकोड करता बांदायता सैतानाचे सक्तेचे आत्मीक आनी अस्वाभावीक सकत कितले म्हयने 640 म्हणजे 40 आनी 2 म्हयने 3.5 वर्सां ते आसतली नास्तीक आनी मनुष्य सैम प्रकार जिवोवची ताच्या फाटल्यान वेतेली आनी तांचेर तो आक्रमण करतलो धार्मीक हिंसेद्वारे तो लोकांक देवातावन पयस ओडतलो दुसरी राष्ट्रां आक्रमण एकामेकाक करच्याद्वारे तो थंय झूज मांडटलो आनी ताजो संपूर्ण आराधन करूंक तो प्रेरण दितलो तर ताचो फाटलाव आमी करचो न्हय मुखार आमी पळयता 5वो अंश हांगा कितें जाता हांगा ताचे थंय आसचे ते अडखळ्यो कितें आमी पळोवया आनी कोण ते नीज जावन जैतेवंत जाता ताच्या विशयान सांगता जिवेशी मारलेल्या शेलयेच्या पट्टेर नांवां आसली बचाव जाता जिवेशी मारलेल्या शेलयेच्या पट्टेर म्हळ्यार क्रिस्ताच्या त्या पट्टेर आसलेली नांवां ते बचाव जातात दोज हू आर सिक्यूर दोज whose name is in the book of the Lamb, book of life. आनी दुसरें हांगा कितें जाता कोण देवाचें उतर आयकता देवा कल्ती मानगान चलता तो जैतेवंत जाता तिसरें आमी कितें करी जाय देवाच्या उतराक कल्ती मान घाली जाय आनी चवथें भावार्था खातीर जीव दिवंक आसतलें मार्तीरपणू पांचवें भावार्थान सोंसणीकाय आनी तिरासाण जाय आमी पळोवचें जाल्यार कोण बचाव जातले दोज हू आर द हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर आयकुचें आर टू एक्सेप्ट गॉड्स विल इवन एट कॅप्टिविटी बंदयेंत आसल्यारय देवाच्या योजने प्रमाणे देवाच्या कुशा प्रमाणे चलचें आनी आर टू एक्सेप्ट गॉड्स विल इवन इन कॅप्टिविटी तिसरें चवथें आर नॉट टू डिफेंड द फेथ बाय फोर्स भावार्थाक जीव दिवंक समेत आनी तयार आसा जाय आनी आर टू बी स्टेडफास्ट एंड लॉयल भावार्थ सोंसणीकाय आनी तिरासाण आसा जाय वय मोगाच्यो भाव भयणींनो ती पयलीं 10 उतरां आमकां त्या खातीर निमाणी उतरां तुमी पळयतात पृथ्वीची सर दिवाशी तिका आराधन करतले पूण जिवेशी मारलेल्या शेलये लागीं आसलेले जिवंताच्या पट्टेर संवसाराचे सुरवेर तावन जांची नांवां बरोवन आसा ते तिका आराधन करचे नात आनी मुखलीं उतरां आमी पळोवचीं जाल्यार मुखलीं उतरां ती जावन आसात 11 तावन उपरांत आनी एक मनजात भुवींत तावन वयर सरता ती हांवें पळयली आनी तिका बोकऱ्या बरी 2 शिंगां आसलीं ती महासर्प बरी उलयतली तर हिच्या विशयांत कितें तें आमी हांगा नियाळया पळया दी अटॅक थ्रू द सेकंड बिस्ट दुसरी मनजात म्हणजे फटकिरे प्रवादी तो फटी सांगतलो आनी हांगा पयलो विशय ताजें ऑरिजीन अर्रब कयतावन आनी ताजें विवरण भुवी तावन वयर सरता पयली दर्या तावन वयर सरता आनी भुवी आसल्या लोकांक केणटा दुसरी भुवी तावन वयर सरता comes out of the earth दुसरें बोकऱ्या बरी दिसता appears to be a lamb बोकऱ्या बरी दिसता तिसरें महासर्प बरी उलयता speaks as dragon त्या खातीर जेजू म्हणालो सैतान वेस पांगून येता करेक्ट हांगा ताका तें दृश्य दाखयता आनी आजुनूय हें चलतें आसा दुसरें हांगा ताचो उद्देश कितें दी ऑब्जेक्टिव्ह to secure the loyalty and allegiance of the world for the antichrist and his state म्हणजे संसाराच्या लोकांचे विधेयपण आनी स्वीकारपण अंतुक्रिस्ताक आनी ताच्या अधिकाराक तांणी विधेय जावच्या खातीर त्या खातीर तो कितें करता नीज क्रिस्ताक न्ही अंतुक्रिस्त कपटी फटकिऱ्या ह्या हाच्या फाटल्यान तो तांकां ओडटा आनी हांगा तिसरो अंश is means of securing loyalty and devotion म्हणजे तो कसो तांकां मेसवोंक
तशेंच बोक्त दाखोवंको तो प्रेरण करता गे म्हणून मेसवंको आनी बोक्त दाखोवंको त्या खातीर तो कसो करता गे म्हळ्यार व्हड व्हड असर्यांच्या द्वारे उज्या द्वारे बानायता तो. त्या खातीर तुम्ही पळया पोरण्या सोल्ल्यांत मोयशेन अजापा करतना मंत्रवादी अजापा करताले. द्वितीनियम 13वा वसवर सांगता थोडे पटी माट मंत्र आनी ज्योतिशी तांणी सांगलें घडोवंक पुरो घडल्यारय तुम्ही ताका पातयोंक नजो कित्याक म्हळ्यार तुमचो देव तुमकां परीक्षा करता. सबार जाण असल्या फाटल्यान दोनशांक तो बानायता. त्या खातीर थ्रू द डिसेप्शन ऑफ ए ग्रेट मिराक्युलस सायन्स एस्पेशली विथ फायर तो उजो आडयता आनी हें सक्कड करता. तुम्ही हे सगळ्या संवसारांत पळयतात. थ्रू युनिवर्सल रिलिजन पळया कितें सोडवंदार नाका सलवसाव नाका तो एकलोसो सोडवंदार न्हय तशें सांगनाकात तशें सांगल्यार दुसऱ्यांक दुखता अशें सक्कड मतीन घालतलो आनी तो बानायतलो. आज आमकां तो बानायता ह्या साकांकी रिलिजियसांकी बानायता. आज एक मुवमेंट सुरू जाला न्यू एज मुवमेंट म्हणून तातूंत तो वडता आनी तातूंत आमकां लगड काडटा. कितलींशीं जाणां आमी देवाच्या उतराच्या सत्तेचेर पातयेनाव क्रिस्ताच्या त्या सुवार्थेचेर आमी पातयेनाव खंयचे बोको कोणाची फिलॉसॉफी घेवन ह्या संवसारांत जी येता तो बानायता. जायची आमकां ती फिलॉसॉफी आमच्या संवसारी नॉलेजी खातीर आमी कित्याक हें शिकता आमी एजाक जावंक करता तें सकट शिकता फिलॉसॉफी शिकता कित्याक शिकता म्हळ्यार फावंडेशन कित्याक तें तत्व तर्क तुवें समजूं जाय. ते तर्क सरकाराचे न्ही ते तर्क मनुश्याचे. त्या तर्काद्वारे सत उसवाडावंक ते प्रयत्न करतात पूण सत आमकां उगडापे जाला जेजू द्वारे. त्या खातीर तुजे थिओलॉजीन सताचो उजवाड बायबला द्वारे शिकताय आनी आमी कशें दोतोर शिकता ती दोतोर न्हू जावं पुरो आमचे शर्माव जावं पुरो आमी दिवची शिकोवण रेखेऱ्यो ताच्या द्वारे ते काणयो पोट्टू काणयो सांगूंक वचचे न्ही बगर सताचो उजवाड दिवंक आनी सताच्या उजवाडांत पारव्या बरी सादे बळे सर्पा बरी चतुर जावन जिवंक आमी शिकोवंक आसा. आनी त्या खातीर आमी हांगा पळयता तो कितें करतलो व्हड व्हड असर्यां करना बानाव पळयतलो उज्या द्वारे म्हणजे उजो सुमेत तो आडोवचे बरी करतलो. आनी हांगा आमी पळयता तिसऱ्या अंशान दुसरो विवर थ्रू युनिवर्सल रिलिजन सार्वत्रिक धर्माद्वारे. हांव हांगा सांगना सर्व धर्म संमेलनाचें हांव सांगना कित्याक म्हळ्यार थंय कितें म्हळ्यार ते ताजोय तुमकां करेक्ट आमचे वॅटिकन II करेक्ट गायडन्स दिता आमकां. आमी सर्वधर्म संमेलन म्हळ्यार वचून सगळ्यांचे एक्सेप्ट करता म्हळ्यार अर्थ न्ही. हर एकले तांच्या धर्माविशयांत उलयतना तुज्या धर्माविशयांत तुवें तुजें सत कितें तांच्या मुखार दवरूंक जाय. आनी कित्याक आमी ह्या सार्वत्रिक संवसारांत जियेतना आमी समाधानान जियोंक आसा. असमाधान मतांतलेपणान न्ही कित्याक म्हळ्यार आमचो ह्यो भावार्थ घट जाय जाल्यार दुसरें कितें प्रॅक्टीस करता तें आमी समजो जाय. आमचें डेंजर कितें म्हळ्यार समजोवच्या बदलाक आमी तांच्या फाटल्यान येता आनी हें आमचें उरतें डेंजर आमच्या जिवितांत. त्या खातीर तो कसो बानायतलो म्हळ्यार सार्वत्रिक धर्म. आतां थोडी आसात पुरो धर्म घालना ओट्टूक घालना एक धर्म करता सार्वत्रिक धर्म ना खरेंच ना. आनी खंयचे बी एक पंगड तुमी पळयतात थंय पुरो सिंबल घालतात. म्हाका उडास आसा हांव म्हजी रिजन्सी करतना ती आमच्या ह्या जाका मेळोंक आयिल्ली म्हज्या रिजन्सीचो फादराबाग आनी फादराबाग मस्त देवाच्या उतराचेर बारीक बरो वचो ताणें पळयलें जेजूचो फोटो त्या सकणा उठ्ठो आसलो ताणें लो तो फोटो काडलो आनी ताणें मदें घालो आनी ताणें तांकां बसोवन क्लीन सांगलें जेजू तांचे मदें एकलो देव न्ही जेजू सोडवंदार. तुमी पळया देवाचें उतर वाचा नियाळया ताणें कितें सांगोंक आसा तांकां दुखय नासतना बऱ्या रितीन च्या कापिसाक कड दिवन तांकां सांगलें आनी ताणें धाडलें. तो म्हज्या लागीं म्हणूंक लागलो तांणी सांगलें पुरो हांव पातयोंक हांव बोकरो न्ही म्हजे कन्विक्शनी हांवें तांकां सांगत जाय. कशें सांगत जाय तुका नासतना सांगत जाय हांवें तांकां दुखोवंक ना. तुमी सांगतात एक उजवाड कोण उजवाड जेजून सांगला हांवूच उजवाड हांवूच मीठ हांवूच ह्या संवसाराक उजवाड जावन आसा. त्या खातीर आमी अंधकारान पडचे न्ही. आनी हांगा पळयता हांव सार्वत्रिक धर्म दवरी कशें मन जातीचें रोपणें मुर्ती केंद्र करूंक पळया थंय सेंटर्ड अराउंड द इमेज ऑफ द बीस्ट म्हणजे त्या मन जाती केंद्रीत आमी हांगा जिये जाय न्हय देवा केंद्रीत न्हय क्रिस्त केंद्रीत. दुसरें सेंटर्ड अराउंड सम सुपरनॅचरल पॉवर दॅट एनेबल्स द इमेज टू स्पीक म्हणजे हांगा अस्वाभाविक सकतेद्वारे ती मन जात आमकां मार्गदर्शन दिता या उलोवयता. आनी समज तुमी पळया हें सकट घडता
कितें तो वळतालें बरयल्लें आजुनी हें घडतें आसा. त्या खातीर हांव तुमकां हें विवरण दितें आसा. तिसरें जावन थ्रू रिलिजियस पर्सिक्युशन हांगा कितें घडटा, क्रिस्ताक पातयेवच्याक हिंसा दितात. थंय तशेंच घडटलें निरोच्या, रायांच्या, चक्रवर्तीच्या आतां काल ते सक्कड कितें करताले, हिंसा भोगताले. आज आमी हिंसा भोगता. थोडे आमी म्हणटा मानसीक हिंसा भोगता, हॅरासमेंट भोगता, इरिटेशन भोगता. कित्याक हें सैतानाचें काम. ताजें काम तें ड्रॅगन, तें मनजातीचें काम, भुवितावन आयिल्लें मनजातीचें काम. आनी तो कितें करता, धार्मीक हिंसा दिता. सो तें जावन थ्रू इकॉनॉमीक सेंट्रल ओवर द वर्ल्ड, म्हणजे आर्थीक स्थिती नियंत्रणान दवरच्या मरिफात. आज पळया इकॉनॉमीक क्रायसीस आसा. ह्या इकॉनॉमीक म्हणजे थ्रू इकॉनॉमीक कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड तो कंट्रोल दवरून काणी घेता. आनी हांवें सांगलें बरें केल्यार मात्र हांव तुका हें दिता, हें तुका रीण दिता. दुसऱ्या राष्ट्रांक तो गुलाम करता. कितलींशीं गुलाम जाल्यांत, कितलेशांक तांचो वॉयस सतान उलोवंक जायना. आनी हें ताचें काम म्हणजे तो मुठीन दवरता. हांगा तो अंश हांगा आमी पळयता ताचे नंबर 666. सबार फावटी थोड्यांक कळीत ना. हांव पळयता थोडे युवक भुरगीं हीं टिशर्टां 666 आनी खंय 100 म्हूण बरयतात. आतार घालनाकात. तें बरें न्हय. कित्याक हें संपूर्ण नंबर न्हय. पळय बायबलान संपूर्ण नंबर खंयचे 7 साक्रामेंत. तुमी पळयता 7 दीस. हर एक नंबर आसा बायबलान. तुमी पळय 100 म्हळ्यार कितें, 100 म्हळ्यार कितें. This is the number of the beast. मनजातीचो नंबर म्हळ्यार हांवें घाल्यार हांव त्या मनजातीक सेरवल्लो. आमी मनजातीक सेरवल्ली न्हय, आमी जेजूक सेरवल्ले, क्रिस्ताक सेरवल्ले. आज तुमी पळय पियर्सिंग, मेटलिझम, खंय म्हणना सगळ्या कानार आंगार तोपून घेवचें, टॅटूज घालून घेवचें. दीस इज ऑल सॅटानीक. हें मनजातीचें. कित्याक हें आमी करूंक ना. करेक्ट जावन बायबल आमकां सांगता. तर हे मनजातीचे नंबर 666. आनी द नंबर ऑफ ए मॅन दुसऱ्यांक सांगता मनुष्याचो अंको. पळया हे आमी पळयता. हे नंबर म्हळ्यार अंतुक्रिस्त. 666 म्हळ्यार अंतुक्रिस्त. साहित्यांत प्रसिद्ध नातले नंबर. इट इज नॉट फेमस इन लिटरेचर. हाचो अर्थ कितें कोणीय नेना. हाचो अर्थ कोणीय नेना. देवाच्या उतरी हाजे विशयांत कितेंच सांगना आमकां हांगा. पूण बायबलांत परफेक्ट नंबर 7 हांवें तुमकां सांगलें. म्हणजे परफेक्ट न्हय आसले नंबर ते 6. इम्परफेक्ट 6 म्हळ्यार इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट. 7 म्हळ्यार संपूर्ण. त्या खातीर इम्परफेक्ट कोण वसयता, संपूर्ण कोण तो देव. म्हणजे सैतान इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी. ताका देवाची महिमा ना. तो कोण ताज्या पक्षान आसा तांकां देवाचे आशिर्वाद मेळचे ना. आनी कोणाय मनशाचेर आमी पातयेवचें न्हय, देवाचेर पातयेवचें. आमचो भावार्थ जेजूचेर, देवाचेर, त्रिएक देवाचेर आमची पातयेणी. हें सक्कड देवाचें विरोध रावतेल्याचें काम जावन आसा. आनी देवा थंय रावचो तो संपूर्ण जाता ताच्या साक्रामेंताद्वारे, ताच्या उपदेशाद्वारे आनी ताणें दिवच्या आमकां शिकोवण्याद्वारे. आज आमी आयकले मोगाच्या भाव भयणीनो 2 विशय, 2 मनजात्यो. एक दर्या थावन येवची, एक भुवी थावन येवची, आनी एक गव्हर्मेंटा भितर रिकची, आनी एक मनशांक कांगाल करची. त्या खातीर आमकां एका रेखान गोरोज घालच्या. सांग पावल सांगता म्हळ्यार सिंह बरी तो राखोन आसा कोणाक गिळचें गे म्हणून. आमी गिळचें ताज्या त्या तोंडार पडचें न्हय. त्या खातीर आज आमी देवाचें उतर समासून जावंक जाय आनी जैतेवन जावंक जाय. तर आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा गणित काकुळदारा तुका अर्गांव वकाणी दिता. सैतानाक आमचे वयर अधिकार ना. ह्या मनजातीक आमच्या महासर्पाक आमचे वयर अधिकार ना.
आमची नावां बौतिजमाद्वारे तुज्या पट्टेन बरयल्यात. आमी क्रिस्ताक नेसल्या, तू आमचो सोडवंदार. साक्रामेंताचें जीवन आमी जियेता, उपदेशाचें जीवन आमी जियेता. आमची अस्कत काय असल्यार आमकां बोगसून फाटी घेवंक कुमसाराच्या साक्रामेंताद्वारे तूं तयार आसाय. आमी हर एक आमचें जिवीत पळयन तुज्या मजतीन जिवंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. तुजें उतर आमच्या मेटांक, आमच्या पावलांक दिवो जावन दी. तुजें उतर जिवे आनी क्रियात्मक आज आमकां सुटका हाडून दी. आमच्या भितर असलें इम्परफेक्शन पयस वचून दी. संवसारा वयर ताणें राजवट की जेजूच्या नांवान ताका बांदून मोड उलपान उडयता. ताका आमचे वयर अधिकार ना. जेजू आमच्या सांगी आसतना आमी भियेजय म्हणना. जेजू तुज्या नांवान आज हांव मागता बरोसो सांडलेल्याक हे कोवीड तसले पिडेद्वारे आमकां तो केडूंक पळयता, नाडूंक पळयता, पूण तो जैतेवत जावचो ना. जेजू ह्या संवसाराचे तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी. पाश्चात्ताप पावून आमी तुजे लागीं फाटी येता. कश्टांत असो लोक, बरोसो सांडलेलो लोक बरोशाक फाटी येवं दी. जेजूच्या नांवान तांकां जैत मेळोवन दी. जेजूच्या उतरान तांकां भलायकी मेळोवन दी. जेजूच्या रक्तान तांकां सुटका मेळोवन दी. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. Bless them, Lord. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून क्रिस्ताक साक जावन जिवोवचें भाग तुमकां फावो करूं. आमेन. बाप फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा दियेसीस म्हज्या येसूसपरच्या पंगडा खातीर, आमच्या DCC खातीर, तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह YouTube पंगडा खातीर तुमी विनंती करा. आमेन.